सगळीं दोळे बंद करुया. सर्गींच्या बापा, तुका आनी एक पावट आर्गां आनी वाखाणी दिता. हे तुज्या उतरा पासत, तुज्या मोगा पासत कितलो तुवें आमचो मोग केलोय दुनिया, आनी हे तुज्या मोगा पासत आयज आमी ह्या सुवातीचेर हाजीर आसा तुजें उतर शिकोवंक. आनी तुज्या लागीं जो तुटलेलो संबंद आहा तो आमी जेजून परतून घडोवन हाडला. त्या संबंदाची वळख आमकां मेळपाक तुवें आमकां ह्या सुवातीचेर एकठायल्या आनी तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता दुनिया, वाखाणटा. जी शिकवण आमी आतां जी शिकवण आमी शिकतेली, जें उतर तुजें आमी शिकतेली, तुज्या उतरांतल्यान आमची सुटका तूं करताय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जेजू तुका आमी दिनवासता, तुज्या उतराचेर आमी बावार ठेवता. आनी जी बावार्थी, जी कोण देवाच्या उतराचेर बावार ठेवता तांचें सोवें जायती खुणां दिश्टी पडटली म्हणटाय तूं दुनिया. ती खुणां कितें ती आयज आमी समजोंक आनी त्या खुणांची आमकां वळख मेळोंक आनी ती खुणां आमचें सोवें घडोवन येवंक तुजो सांगात तुवें आमकां दिलाय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. पळयतात मैं तुका आमी आर्गां दिता आनी तूं आमकां सजमयताय आनी आमकां देवाच्या उतराच्या गिन्यानान तूं भरताय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. Holy Spirit, take complete control of this session. Let it be done according to the will of the Father. Thank you, Jesus. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीसस. ओके, कितें म्हणटाली आमी? जी कोण बावार ठेवता तांचे सोवें ही खुणां दिश्टी पडोन येतली म्हणटा. कोणाचेर? जेजूचेर कोण विस्वास दवरता, जेजूचेर कोण बावार ठेवता तांचे सोवें ही खुणां दिश्टी पडोन येतली. कसली ती खुणां? कसली खुणां? बरेपणाची. ओके, आमी म्हणटा बरेपणाची. बरेपणाच ती. देवान आमकां कांय वायटपण शिकोवंक ना, आमकां सगळे बरी तीच खुणां आमचे सोवें आमकां दिल्या आनी ही खुणां आमचे सोवें दिसती पडोन येतली म्हणटा. आतां कसली ती खुणां? ओके, एंड दीज सायन्स शॅल फॉलो देम दॅट बिलीव इन माय नेम, दे शॅल कास्ट आउट डेव्हिल्स. आतां वाचता, बावार धरतल्या सोवें ह्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. पयली खुणां जावन आसा, म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली. हें कोणें म्हणलां? जेजून म्हणलां. जेजून म्हणलां, जी कोण बावार ठेवता, म्हजेर पातयेता तांचे सोवें एके भाशेची खुणां दिश्टी पडटली म्हणटा. आनी सगळ्यान पयली खुणां कसली ती? म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली. आतां देंवचार कोणा वयलो काडटली? जनवरां वयलो? कोणा वयलो? मनशा वयलो. समजता? आं, आतां आमी म्हणटा मनशा वयलो देंवचार काडटली. मनशाक कोणा सारकिलो रोचला? कितें शिकल्या आमी आदले शिकवणेन? दनपारां शिकवण जाल्या तातूंत कितें शिकल्या? मनशाक रोचला देवा सारकिलो. आतां देंवचार देवा वाटेन देंवचार देवाच्या भागांतलो काय देंवचार सेपरेट? देंवचार सैतान सेपरेट न्हू. देव आनी सैतान सांगात आहा ना. सो जेन्ना मनशाचेर देंवचार बसता तेन्ना मनीस देवा सारकिलो, देंवचार सैतानाचो. सारकें न्हू? सो जेन्ना एका मनशाक बावार्थी वयता आनी त्या मनशा वयलो तो देंवचार काडटली. कोण? बावार्थी. सो ही जेन्ना जे भशेन मायन म्हणलें बरी कामां करपाची खुणां. सो हें बरें काम न्हू देंवचार काडपाचें? बरें काम? बरें काम न्हू हें? बरें काम म्हणजे एका मनशाक एका 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 देवा सारकिल्या सोयंबाच्या रोचलेल्या मनशाक आमी देंवचार काडून त्या मनशाक साल्वार कोत्ता सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान. समजलें? हें बरें काम न्हू? बरें काम. आतां आमी सगलीं बावार्थी बसल्या ती सगलीं बावार्थी? वय. जाल्यार आमी देंवचार काडपाक नाका? काडटली? हां हां वय वय. जेजून कितें म्हणलां? म्हजेर कोण बावार ठेवता, म्हजेर कोण पातयेता
ती काडटेली. जेजून म्हणोंक ना हांव येतलो आनी काडटलो. तुमी काडटली कोण बावार्थी पळय ती कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. आतां जेजूच्या नांवान देंवचार काडप सोंपें? सिस्टर तूं ना म्हणटा? जेजूच्या नांवान देंवचार काडप सोंपें न्हू? मागीर आतां जेजू आमच्या सांगाता ना? सो जेजूच्या नांवान आमी देंवचार काडपाक जायना? काडटेली? हां. देंवचार म्हणल्यार कसले देंवचार चिंत्तात आमी? आतां देंवचार म्हणजे कितें? वरीस उस्के देंवचार काडटेली. देवान देंवचार जेजून देंवचार काडूंक ना? मेळे ओतमे काडूंक ना? आतां मेळो ओतमो म्हणजे आमी कितें चिंता एके भाशेन? एक मेळो ओतमो म्हणजे कितें आमचे तकलेन येता? पाड कोता, पाड उलयता, उलयना? उलयता. सो जेजून आमकां भावार्थ्यांक पदवी दिल्या. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. आतां जो लोक वायट कामान सांपडलेलो आहा आमी तांकां साल्वार करूंक जायना? जाता. कशी करतली? ताका म्हणपाचें तूं असलो, तूं तेसलो, तूं हें कोत्ता, तूं तें कोत्ता, तूं वायट. अशें म्हणटली आमी? वा आमी कितें म्हणटली? आं तूं इन द नेम ऑफ जीजस, नॉट ऑल द टायम. यू नो वाय? आमी तो डायरेक्ट वचोन आतां एक मनीस बॅड बिहेव करता. आमी तो डायरेक्ट वचोन म्हणटा इन द नेम ऑफ जीजस यू डेवल स्पिरीट कम आउट फ्रॉम दॅट पर्सन. तो मनीस रागार जावपाना आमचेर? तेच्या तोंडार करपाक जाता वचोन? ना. सो आमी एके भाशेन देंवचार काडपूय एक हें वॉट यू कॉल दीस देंवचार काडूंकूय जाय. दे वील कास्ट आउट डेवल्स म्हणटा. जेजून जे भाशेन देंवचार काडले, मेळे ओतमे काडले, मनशां आयले, आमकांय तीच पदवी दिल्या. कोणाक? भावार्थ्यांक. कोण सोत मानता पळय तांकां नवी देवान पदवी दिल्या. समजलें? एक तर पदवी आमचे जिबेल्यान पूण कशें? जेन्ना एक मनीस आमकां दिसता फॉर एग्जाम्पल आतां तुजें एग्जाम्पल घेता. ओके. फुडें बसपाक लोक कित्याक सोदिना जाणा? बोगोर क्वेश्चन येता, बोगोर एग्जाम्पलां घेता, बोगोर तांकां बोट दाखयता म्हणून ती फुडें बसना कोण? पूण कोणूच फुडें बसना जाल्यार कशी शिंकतली आमी? एग्जाम्पल जाय न्हू? घेवं? ओके. आतां हांव म्हणटलें कितें? आतां दर तुजें देंवचार आहा, हांव तें म्हणटा आतां. चलता? Praise the Lord. Example, okay? The Spirit of the Lord is upon you. My God Himself has anointed you and filled you with His love and set you completely free from every negative or from every evil. You are the child of the Most High God. Okay? So आता example घेऊया. आता वो भाव हिंगा बसला. ओके? आनी आतां वो भाव बरो कोण बसला. ओके? आमी वखता तेका बसला, बरो नोट्स बरयता आनी फुडले पाटी जेन्ना येता तेन्ना तो दुसरेच भाशेन उलयता, दुसरेच भाशेन ताळो दुसरो काडटा आनी कितें तरी डिस्टर्ब आमकां गमचें ना? तो आमी कितें म्हणटली? हेजे कितें तरी प्रॉब्लम आहा, कितें तरी जाल्या बानगड, कोण तरी आहा म्हणची ना? आनी खरेंच सपोज एक कसले चोपाट्याक सांपडला जावं कितें मेळ्ळें ओतम्याचो तेजेर पदवी येयल्या जाल्यार आतां आमी भावार्थी आमी कितें करूंक फावो? तेका भियोन धा पावलें सगलीं एक सायडीन बसप आनी तेका एकल्याकूच सोडप. हां कशें करतली? खंय पयस रावन करतली? भियोन? आवय आमी आयकलां लागीं वचून करतली आमचेर चडत म्हणून. भिरांत ना? आं म्हणटाय न्हू? जायते लोक म्हणटा. हांव तेंच सांगूंक सोदतां. पीपल बिलीव लायक दॅट इफ आय गो नियर टू दॅट पर्सन तेजे इल्लो चडोन आमचेर पडोंक आहा म्हणून पयस रावया. केन्ना आमी आदी रेतीराकबा वयताना जायते मॅनिफेस्टेशन जाता. कोण हालता, कोण किवच्यो मारता, कोण बोबो घालता. आमी आयकोंक ना केन्ना सायडीक आमी कितें करता? गोड दोळे बंद करून कित्याक आमचेर आनी येयत म्हणून आमकां आनी भिरांत. अशें जायना? जाता. अशी चिंता आमकां आदी केन्ना पयलीं आयल्या आसतली. जायत्या जाणांक ना जाता न्हू? सो समटायम्स आतां आमी मागणें करता आनी वर्शीप करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. आतां तुजे कुशीक कोण बसला तो कितें जाता सारको उचामोळ. आमी मातशी फुडें सरची ना आमचेर बा चडत म्हणून? पूण एक्चुली करूंक जायना. पूण कोत्ता कित्याक? उतराची जाणवाय ना.
आमकां खबर ना की हांव तर भावार्थी देवाच्या उतराक पाती येता, जेजूक स्वत मानता जाल्यार म्हज्यान म्हणोंक जाता जेजूच्या नांवान तुका सोयताना तुजे कुडीन आहा तुका आतांच्या आतां हुकूम घालता भायर सर, जेजूच्या नांवान भायर सर. हे भाशेन भावार्थी देंवचार काडटेली म्हणटा जेजू. कोण स्वत मानता पळय ती भियोन पयस रावप ना आमच्या जिवाक. भिरांत कोणाची? सैतानाची. भावार्थ कोणाचो? देवाचो. सो आमी भावार्थी ओ आमी भिरांतेची? भावार्थी. जोरी तर आमी भावार्थी जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या नांवान देंवचार काडटेल्यात. समजलें? आनी तेंच उतर आमी मार्कूच्या 16व्या आविस्वरान आमी पळयता 17वी ओळ पर्यंत. जेजू म्हणटा ही खुणां म्हणटा दिसती पडटली भावार्थ्यांक, भावार्थ धरतल्या सोवें ह्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली. जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली. धर आतां एक घडणी धरया, ही जाली आतां देंवचार लागता पळय ती उदाहरण. आतां दुसरें उदाहरण घेवया. जर एक मनीस घोडे घोडे रागान बसता, तें देंवचाराचें काम न्हू. राग कोणाचो? देवाचो. राग 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 कोणाचो? देंवचाराचो. ओके. आतां एक मनीस रागानूच बसता, तें देंवचारा ओतमो न्हू तो एक ओतमो न्हू. देवा उतर म्हणटा राग जावन आसा एक स्पिरीट, हुस्के खोती जावन आसा एक स्पिरीट, ओतमो तो. भिरांत जावन आसा एक ओतमो. भिरांत, हुस्के, खोती, डिप्रेशन, खोती हुस्के, चिंतना ही सगळे मेळे ओतमे सैतानाचे. पूण आमी कितें म्हणटा? आयज म्हाका मातशी भिरांत भावना म्हणटा आमी ताका, फिलींग म्हणटा. भिरांत फिलींग न्हू, भिरांत भावना न्हू. भिरांत जावन आसा एक मेळो ओतमो. समजलें? भिरांत म्हणल्यार पवित्र पुस्तक आमकां सांगता भिरांत म्हणचे मेळो ओतमो. सो जेन्ना एक मनीस भिरांतीन बसता त्या मनशा भितर भिरांतेचो मेळो ओतमो आसता. वय भिरांतीचो. ताका लागून देवाचें उतर आमकां सांगता देवान मनशाक भिरांतीचो ओतमो दिवंक ना. दिलना? पवित्र पुस्तकान बरयलां दिवंक ना. सो पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान मनशाक भिरांतीचो ओतमो दिवंक ना, पूण दिला मोगाचो, पदवेचो, घोटायेचो आनी थीर मनाचो. सो देवान आमकां कसलो ओतमो दिला? मोगाचो, पदवेचो, घोटायेचो, पावर आनी थीर मनाचो. थीर मन म्हणजे कितें? शांत मन, एक 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 शांतिकायेचें मन, उचामोळायेचें मन आमकां दिवंक ना देवान. सो जेन्ना आमी उचामोळ जाता कोणाचो ओतमो स्विकारला? सैतानाचो. कित्याक देवान मनशाक थीर मनाचो ओतमो दिला. देवान मनशाक थीर मनाचो ओतमो दिला. गॉड हॅज गिवन मॅन अ स्पिरीट ऑफ साऊंड मायंड, सेल्फ कंट्रोल मायंड. समजलें? थीर मनाचो, शांत मनाचो. समजलें? सो आतां उचामोळायेक आमच्या जिवितान जागो आहा? ना. रागाक आमच्या जिवितान आमी जागो दिवंक जाता? ना. हुस्क्या खोंतीक म्हज्या जिवितान म्हज्यान जागो दिवंक जाता? ना. कसल्या चिंतनांक, सारकी चिंतनांनी पडोंक म्हज्यान जागो दिवंक जाता? ना. कित्याक हे सगळे सैतानाचे ओतमे, सैतानाचें काम, सैतानाचे ओतमे ते. समजलें? इतलें समजलें? सो जेन्ना हांव खोती हुस्क्यान भरतां सैतानाक म्हज्या जिवितान येवकार दिता. समजलें? जेन्ना हांव खोती हुस्क्यांनी भरतां, टेंशन म्हाका जाता, हुस्के म्हाका आहा, वरीज म्हाका येता, हांव सैतानाक म्हज्या जिवितान जागो दितां. पूण जेजू कितें म्हणटा? खुशाल रावात, संतोश भरीत रावात, तुमकां सगळें समाधान हांवें दिवन दवरलेलें आहा. स्वत मानात आनी घेयात. हें आमकां जेजू सांगता. पूण आमकां उतर सोजमोंक खूब आगोड लागता. ताका लागून आमी कितें करता? कितें घडटा पळय तें उलयत रावता. कितें पळय जाता जिवितान उलयत रावता. कितें म्हज्या घरान संकोश्ट आहा उलयत रावता. घरान कसले प्रॉब्लेम आहा उलयत रावता. चडशे वेळाक आमच्या तोंडान कितें येता? घरान कितें चलता पळय तें उलयतात. उलयनान?
उलयतात पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता म्हजेर कोण भावार देंवता ती मेळ्ळो ओतमो काडटेल्यात देंवसार काडटेली आतां देंवसार म्हणजे मेळ्ळे ओतमे सारकें जोरी तर आमच्या घरान कोणी रागान बसता बरो ना आमची फॅमिली आमी बसता आमी बरो ना आमकां राग येना तुमकां येना दिसता तुमी सगळीं मोगाळ दिसांनी रात घरान न्हू तुमकां राग येना म्हाका येता केन्नाय हांव सोच सांगता म्हाका केन्नाय येता तुका येता आतां हांव सांगून मागीर तुमी सांगतात न्हू सो पयले तुमी उगेर रावल्यात चड इरिटेट केलें जाल्यार मातसो येता मातसो चडूय येता चडूय येता तुका बरोच राग येता न्हू रे हा ना पूण तूं सोच सांगता आमकां राग येता तेका लागून आमकां कोणाची सोकोत जाय पवित्र आत्म्याची देवाच्या उतराची तेका लागून उतरांत आमी दीस आनी रात रिगोन रावपाक जाय आतां आमी दीसभर आतां आमी सदांकाल आमी न्हायनान कित्याक न्हाता चिकोल जाता आमकां जायना 2 दीस न्हायना जाल्यार चिकोल जाता वो ना तो पळय मागीर धूल माती पडना आमचेर रापना आमी भायर सरल्यार पूण भायर सरतात न्हू आमी बरें घरान बसताय तूं गाम येना एसी ना तूं फॅना ना सदां लायट ना तेन्ना थोड्यांगेर लायट आसना मागीर तांकां घाम येवचो ना आंगाक चिकोल जावपा 4 दीस न्हायनाका आनी फॅना पोंदा राव पळय तूं चिकोल जाता वो जायना पळय तो आंगाक हां 1 दीस न्हायना जाल्यार जायना चिकोल आसता आंगाक न्हू जायना मेळ जायना आंगाक मेळ जाता जाता जायना ओके जोरी तर आमकां दिसपटो मेळ जाता म्हूण आमी न्हायनासतना सदां जाता असो न्हांवया नाका अशें म्हणटा आमी ना पूण आंगाक चिकोल जाता म्हणून आमी न्हाता न्हू न्हाल्या उपरांत कितें जाता निवळ जाता काय मेळ जाता निवळ जाता न्हायना जाल्यार कितें जाता मेळ उरता आमी मेळ उरोना सो न्हातात न्हू आमी निवळ जावपाक कितें तुमी सोजमो ना तुमकां न्हांवपाची खबर तुमी न्हायनान कितें तुमी म्हाका इतली कन्फ्यूज दिसता आतां न्हांवपाचें आतां हांवें न्हांवपाचें उदाहरण काडलां म्हणल्यार तुमी सगळीं अशीं कन्फ्यूज जाल्यार म्हाका दिसता तुमी न्हायनान गिजराचे फ्यूज काडलेले बरें दिसता नाका सो न्हातात सगळीं सगळ्यांक एक एक लागी विचारूं कोण न्हायना सांगात माराव सो आमी सगळीं न्हाता करेक्ट न्हाता कित्याक कित्याक आमी न्हांवन निवळ जाता आमची कूड निवळ जाता हांव भितरलें उलयना भितरलें कितें आसत तुमचें पूण भायल्यान कूड निवळ जाता न्हांवन बरें उदकान साबुलान शॅम्पू घालून न्हातात न्हू आमी ओके सो आमी न्हांवता म्हणून आमी निवळ जाता पूण आतां आयज न्हांवली आयज निवळ जाली सारकें आयज न्हांवली आयज निवळ जाली म्हणून फाल्यां आमी न्हायना काल न्हाल्या न्हू पुरो म्हणटा सद्दां न्हांवता आमी कित्याक सद्दां चिकोल जाता न्हू कित्याक न्हांवंक जाय every day we are getting dirty no body is getting the dirt is coming on our body then why to have bath every day huh words have power huh? okay so आमची कूड सदांकाल आमकां धुल्लो लागता घाम येता यू नो माती पडटा डस्ट पडटा आमचेर भायर भोंवता आमी गाडयेन वयता आमकां दीसभर चिकोल आमच्या आंगाक जाता तेका लागून आमी सदांकाल न्हांवता तेच भाशेन सदांकाल आमच्या जिवितान आमी खंय ना खंय फाटीं फुडें चुकता फाटीं फुडें आमचें मातशें कितें जाता मातसो राग येता मातशी अपसेट जाता मातशी दुखी जाता मातशी आमी दुसऱ्यान कितें केलां म्हूण दुखी जाता हेजो अर्थ असो आहा की आमी सदांच तशींच की आमी देवाचें उतर वाचीत रावन आमच्या ओतम्यांतल्यानूय आमकां सदांच निवळ जावची गरज सदांच निवळ जावची गरज जोरी तर आमी उतर वाचीत नान जोरी तर आमी उतर पळयत नान उतराचो नियाळ करीत ना आमी निवळ जावंक रावंक पावतलीं भितरल्यान और आमकां चिकोल मांडत रावतलो भितर सावन समजलें
कुडीचें निवळ करपाक आमी सदांकाल नाता, पूण आमच्या भितर जें कितें आमच्या मनान चलता, काळजान मेळ चलता, तकलेन आमी वायट चिंतना चिंता, काळजान आमी दुसऱ्याचो द्वेस घेवन आहा, दुसऱ्याची आमी कुड्डेपणां घेवन आहा, दुसऱ्याची आमकां जेलसी जाता, खुन्नाटकाय जाता, दुसऱ्यान मातसो वयर सरलो जाल्यार आमकां मातशें चुरू चुरू भितरल्यान जाता, कोणागेर बरें कितें हाडलें जाल्यार आमकां भितर कितें जाता, कोण मातसो बरो वयर सरलो जाल्यार आमकां मातशें मिरी मिरी जाता. ह्या सगल्या चिखलांतल्यान भायर सरोंक आमकां देवाच्या उतरान न्हांवपाची आमकां गरज ना दीस आनी रात. आतां सोजमल्ली तुमी? सो जेन्ना आमच्या भितर केन्ना एक राग येता, एक आमकां कसलें एक खुन्नाटकाय आहा, जावं आमकां कोणूय दुखोय, आमी कोणाक वायट कोन्ना, पूण जेन्ना दुसरो येवन आमकां वायट केलें तेन्ना आमकां राग चडना. पूण तेन्ना राग चडलो जाल्यार आमी म्हणटलीं कितें, हो बरो राग, तेणें पयलें केला न्हू म्हणून म्हाका राग आयला, हांवें कांय करूंक ना, हांव फकत रागान बोल्लां म्हणून त्या रागाक बरो म्हणो येता ना. तो कसल्याय पद्दतीन आमच्या जिवितान येवंक, कसल्याय पद्दतीन आमच्या मनान येवंक, कसल्याय पद्दतीन आमच्या काळजान येवंक, राग तो राग देवा थंय येना. समजलें तुमकां? सो तेका लागून आमी दीस आनी रात देवाच्या उतरांतल्यान न्हावंक जाय, कित्याक आमचे भितरलो जो मेळ आहा तो सदांकाल निवळ जायत रावंक जाय. एक दीस उतर वाजलें आनी एका दिसान निवळ जाली, हेजो अर्थ असो आहा की फाल्यां जावचें ना. न्हांवपाच्या बाबतींत आमी सदां न्हाता चिकोल जाता म्हूण, सो आमच्या भितरल्यान आमकां सदांकाल चिंतना वायट येता, मागीर सदांकाल उतराची गरज ना. उदकाची आमकां भायर न्हांवपाक गरज आहा तशी देवाच्या उतराची आमकां सदांकाल गरज, आमचें काळीज मन आमचें सदां सदां निवळ दवरपाक. समजलें? देवाचें उतर समजलें? अंडरस्टूड? यू अंडरस्टँड कोंकणी न्हू? समजता न्हू? सो आतां आमकां दिसा दिसपट्टें आमकां देवाच्या उतराची गरज, आमचें मन काळीज आमी सदांच निवळ दवरीत रावपाक जाय. आयज केलें म्हूण फाल्यां चिकोल मांडचो ना म्हणून ना. सदांकाल कोण ना जाल्यार कोण तरी कसली तरी घडणी घडोवन येतली, एक तर म्हाका रागाक पावयतली, दुखाक पावयतली. समजलें? आतां हांव बरे भशेन जियेतां, हांव सगलें बरें करतां, पूण म्हाजी घरचीं सारकीं ना, तांकां लागून हांव पातकान पडटा म्हणो येता, तोंडान येता न्हू म्हणपाक. हांव सदांकाल रेतीराक वयतां, हांव सदांकाल उतर वाचतां, हांव सदांकाल गायनां गायतां, हांव सदांकाल नाचतां दाविदा भशेन. नाचोना आमी? नाचता देवाच्या उतराक दाविदा भशेन नाचता म्हणटात आमी म्हणून नाचता, सगळें करता, गायता, नाचता, उतर उलयता, उतराचो नियाळ करता. पूण जेन्ना म्हाजी घरचीं म्हाका जाय ते भशेन चलोना तेन्ना हांव रागान बसतां. कितें जालें म्हाजें नाचपाचें, कितें जालें म्हजें उतर वाचपाचें, फायदो जालो? फायदो ना. समजलें? म्हजें जिवीत तर उतरार चलता हांव जाल्यार तें दुसऱ्याचेर थरलेलें ना, तें म्हजेर थरलेलें आहा. समजता? जरी तर हांव उतरार चलतां, दुसरो कितें करता तो म्हाका लागना. समजलें? वॉट अदर पीपल इज डुईंग टू मी और हाव दे आर बिहेविंग इन द हावस, दॅट वील नॉट मॅटर टू मी. वॉट मॅटर टू मी दॅट वॉट आय बिलीव थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. इफ आय बिलीव that the word God is living and active, the word of God is love, God himself is love, I will walk in love. If I do, म्हाका तर खबर ना देव जावन आसा मोग, देवाचें उतर जावन आसा मोग, आनी हेची तर म्हाका वळख ना, म्हज्यान मोगान चलोंक जाता? जावचें ना. जातलें? सो जेन्ना एके पाटीक म्हाका सोजमणी आयली की देव जावन आसा मोग, देवान म्हजो जायतो मोग केला, हांव पातकी लेगून आसलो तेन्ना जेजून म्हजो मोग केला. आतां हो मोग म्हज्या भितर आहा. जेन्ना दुसरो जेन्ना म्हाका कितेंय त्रास करता, हांव कितें दितां? राग दिता वो मोग दिता? राग दिता न्हू. देवाचें उतर इज 100%. आतां तूं सांग 90% जाय तुका, हाफ एंड हाफ जाय, कितें जाय तूं सांग. देवाचें उतर 100%. जरी तर हांवें अणभवला बापाचो मोग, इट वील बी 100%. But how to keep it constantly 100% is by continuing in His word. देवाचें उतर, देवाचो मोग इज 100% for us. But हांवें तर त्या 100%आन तर सदांकाल कंटिन्यू रावंक जाय जाल्यार उतरान कंटिन्यू रावचें पडटलें. समजलें? ओके. आतां भावार्थी हांव पावोंक जाय आसलेलें आमकां गिफ्ट ऑफ टंग्साचेर न्हू.
खंय पावली ओके सो देवान भावार्थ्याक एक भावार्थ्या सवे खुणा दिसती पडोन येतली म्हणला पयली खुणा जावन आसा जेजूच्या नांवान ती देंवचार काडटली सगळीं काडटली तुमी भियोवपाचें ना कित्याक आमकां आनीक एक बासावणी मेवता देवाच्या उतरान की म्हज्या भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांत आसलेल्या मेळ्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट 1 John 4:4 1 John 4:4 ओके लेट्स गो देर मागीर येवया परतून One John 4:4 ओके ओके कोंकणीन पयलीं वाचता सुपुरल्या भुरग्यानो तुमी देवाची आनी ताचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जोयत वेला कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट ओके लेट मी रीड इट अगेन सुपुरल्या भुरग्यानो तुमी देवाची आनी ताचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जोयत वेला कितें म्हणटा देवाचें उतर सुपुरल्या भुरग्यानो तुमी देवाची आनी ताचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जोयत वेला फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जोयत वेला कारण जो तुमचे सवे आसा कोण आसा तुमचे सवे आयज कोण आसा जेजू आमचे सवे आमच्या काळजांत आसा पूण आमच्या सांगाताक जेजून एक शाराती दिला कोण तो देवान शाराती दिला कोण तो सिस्टर पवित्र आत्मो स्वत मानताय तूं सांगाता हा म्हूण कित्याक स्वत मानताय सांगाता हा म्हूण बिकॉज इट इज रिटन देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा की जो तुमचे सवे आसा कोण तो तुमचे सवे कोण आसा व्हडल्यान सांगा उतरान पावर आहा वो ना सो जेन्ना तुमकां भासावण्यो विचारता तुमची पदवी वाडटा वाडना सो तुमचे सवे कोण आसा तुमच्या भितर कोण आहा पवित्र आत्मो बापाचो आत्मो जेजूचो आत्मो आमच्या भितर आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट तुमच्या भितर जो कोण पळय आसा तो जावन आसा पवित्र आत्मो तो संवसारांत पळय कोण आहा त्या आत्म्यांकीन अदीक बलिश्ट सो बापाचो आत्मो सगल्यांकीन बलिश्ट आनी तो तुमचे भितर आसा आतां तुमचे भितर जेन्ना बलिश्ट आत्मो आहा तुमचे भितर जेन्ना बापाचो आत्मो आहा होली स्पिरीट आहा पवित्र आत्मो आहा जाल्यार हे देंवसार जे तुमी काडटा ते तुमचेर बसतले येवन बसो येता ना कित्याक तुमचे भितर आसा पळय तो सगल्यान बलिश्ट पळयत आत्मो सगल्याहून बलिश्ट समजलें शक्तिवंत बलिश्ट म्हणजे शक्तिवंत आमच्या भितर आसा तो शक्तिवंत पवित्र आत्मो संवसारांत आसा त्या आत्म्यांकीन सगल्यान शक्तिवंत आतां तर शक्तिवंत आत्मो म्हजे भितर आसा जाल्यार मेळो आत्मो म्हजेर बसतलो येवन ना सो आतां आमकां जेन्ना एक कसलोय सोयग मेवलो आमच्या जिवितान आमी खंय वाटेन चलोन वेता कोणागेर फॅमिलीन वेता आमच्या घरान जरी तर कोणाचेरूय मेळो आत्मो आसा जाल्यार आमकां भिरांत आहा तो काडपाक ना कित्याक म्हजे भितर आहा तो शक्तिवंत बलिश्ट संवसारांत आसलेल्या मेळ्या आत्म्यांकीन अदीक बलिश्ट यू आर ऑफ गॉड तुमी देवाची सुपुरल्या भुरग्यानो तुमी देवाची
यू आर ऑफ गॉड लिटल चिल्ड्रन. सुपुल्ली भुरगीं म्हणल्या आमकां. आमी सुपुल्ली भुरगीं. You are of God, little children, have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. संवसारांत आसलोल्या मेळ्या आत्म्यांकीन ओदीक बलिश्ट तो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा. सो जेन्ना आमकां देवान कसलोय आमकां सोयीक दिश्टी पडलो, कोणाकूय आदार करपाक, सैतानाच्या चोपक्याक सांपडलेल्याक आमकां तर दिसता गरज आहा, पवित्र आत्मो आमकां सुचयतलो. जे भाशेन शिसांक पवित्र आत्मो सुचयतालो, ह्या वाटेन वचात, त्या वाटेन वचात, त्या वाटेन वचो नाकात, ती वाट नाका, अशें वचात, ताका सांगा, हें सगलें पवित्र आत्मो तांकां शिकयतालो, शिसांक वाट दाखयतालो. तोच पवित्र आत्मो आयज तुज्या आनी म्हजे भितर आसा. आनी होच पवित्र आत्मो आमकां शिकयता कोणा कडेन कोणाचेर मागणें करपाचें, कोणा कडेन वचोन कोणाचेर देंवचार बसला तें देंवचार काडपाचें. आमी आमचे शक्तीन वचना. कोणाचे शक्तीन वयतात? पवित्र आत्म्याच्या. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन. जाल्यार हो पवित्र आत्मो आमकां सांगतलो खंय वच आनी खंय नाका पळय तें. तेच भाशेन सा पावलूकूय पवित्र आत्मो शिकयतालो खंयच्या वाटेन वचप आनी खंयच्या वाटेन नाका पळय तें. समजलें? कित्याक आमचे भितर आहा तो पवित्र आत्मो संवसारांत आसलोल्या आत्म्यांकीन ओदीक बलिश्ट, शक्तिवंत. समजलें? सो आतां जेन्ना देवान जेजून सगल्यान पयलीं कुणाक खंयची म्हटल्या? देंवचार काडटले म्हज्या नांवान. सो जेन्ना जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भावार्थी देंवचार काडटले. समजलें? काडटली आतां तुमी? भियेतली? आतां ना, घरा वचोन भिरांत. भियेतात? भिरांतीचो आत्मो दिला? ना, शक्तीचो, मोगाचो आनी थीर मनाचो आत्मो दिला. भिरांतीचो दिवंक ना. समजलें? सो दुसरी कुणा आमकां कितें म्हणटा पळोवया. हें कमलें तुमकां? Okay, let's go Mark 16. ओके, भावार्थ दवरतल्या सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटले. आतां देंवचाराक भियेतल्यात तुमी? देंवचारान तुमकां भियोंक जाय. कित्याक? तुमच्या भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारांत आसलेल्या देंवचाराच्या आत्म्यांकीन ओदीक बलिश्ट. सो आतां देंवचाराक भियेतली? कोणा वयलो आत्मो आमचेर चडटलो म्हणून भियेतली? आमकां गोडोरीत यो म्हणून गुमटेक दवरीत म्हणून भियेतली? सैतानाक आतां पदवी ना. समजलें? कित्याक लागून म्हणटा आमी? हांव म्हणटा म्हणून न्हू. देवाचें उतर म्हणटा जेजून सैतानाक खुर्सार हारयला. Jesus has defeated Satan by dying on the cross. Understood? So आता सैतानाक पदवी ना. कित्याक? तुज्या भितर जो पवित्र आत्मो जेजून दिला तो सगल्या आत्म्यांकीन ओदीक बलिश्ट. समजलें? सो पयलीं खुणा करपाक तुमी तयार जालीं? कसली ती खुणा आनी एक पाट सांगात. फाल्यां प्रश्न विचारतले. फ्रेश डे. फाल्यांच्या दिसा आनीक प्रश्न आहा, मागीर आयज शिकलां पळय ताजेर. तो तुमी सारके चोत्रायेन आयकोपाक जाय. फाल्यां एग्जाम. ना ना ना, एग्जाम बी कांय ना, बेश्टें रिविजन. नाल्यार तुमी भियेशात. रुमान रावशात उगी. स्कॉलान आमी करी न्हू. एग्जाम विचारता तेन्ना वचत नासली स्कॉलाक. फाल्यां टेस्ट म्हणल्यार पुरो. वयतालीं आमी? हांव केन्ना वचनासलें. जावं ना, शिकोंक ना जाल्यार. ओके, बाबार धरतले सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटली. पयली जाली. दुसरी म्हणटा नव्यो भासो उलयतली. कसल्यो भासो? नव्यो. इंग्लीश भास, कोंकणी भास, मराठी, हिंदी. कसली भास उलयतली? नव्यो भासो खंयच्यो? एरामायक, जेजूची भास उलयतली? अरेबीक? फ्रेंच? भावार्थाची भास. कसली ती? केन्ना आयकलो ना न्हू. टांग.
व्हडल्यान सांग न्हू, सारकें सांगताय तूं. आतां आमी सुरवात करच्या टायमार कसली भास उलयताली? जिबेची. आनी जेजून तें सांगलोलें हा. जेजू खुर्सार मरच्या आदींच जेजून बरयलेलें हा, म्हज्या नांवान ह्यो खुणा बाबार्थ्या मोदें दिश्टी पडटल्यो, म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं आनी म्हज्या नांवान नव्यो भासो उलयतलीं. समजलें? नव्यो भासो जी जावन आसा सोर्गीची भास. एक्सक्यूज मी. ही भास जेन्ना आमी उलयता, ही भास मनशाक सोजमोना. समजलें? मनशाक तर सोजमोतालें जाल्यार आमी तिका विचित्र भास म्हणची नासली. समजता? कितें म्हणलें? विचित्र म्हणना. अन्य भाशा म्हणजे विचित्र न्हू. अन्य म्हणजे कितें? वॉट इज अन्य? हिंदी वी से अननोन. अननोन इज विचित्र न्हू कोंकणी. पुस्तकाचेर बरयलेलें आहा बायबलाचेर विचित्र भास. विचित्र तुवें आयकलां? हे आयकोंक ना म्हणटा पयलें. विचित्र भास आहा न्हू, आयकलां तुमी सगल्यांनी? ताका म्हणटा अननोन टंग्स. कित्याक ताका अननोन म्हणटा? अननोन म्हणजे कितें? सोजमोना, कोणाक गमना पळय, कळना कोणाक पळय, ताका लागून ताका अननोन म्हणटात. आतां जरी तर नोन भास आसलोली जाल्यार आमी कोंकणीनी म्हणून उलोवंक जातालें न्हू, कित्याक दीस इज नोन लँग्वेज. इंग्लीश उलोवंक जाता आसलोलें बिकॉज इट इज नोन लँग्वेज. आनी कसली संवसारी भास उलोवंक जाता आसलोली कित्याक ती नोन लँग्वेज. पूण आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा अननोन लँग्वेज, अननोन टंग्स. म्हणजे कितें? मनशाक ती सोजमोची ना. ती फकत सोजमोतेली आमच्या सोर्गीच्या बापाक. कित्याक? ती बापाची भास आमच्या आनी बापा सोवे. सो जेन्ना आमी विचित्र भास उलयता आनी कोणूय तर म्हाका म्हणटा हें आनी कितें उलयता गो तूं, म्हणची ना पिसाला कितें? म्हाका हांसोंक येयलें गो बरें नेटान. तूं उलयनाय रे विचित्र भास? घराको उलयना? आनी तूं कोण विचारना कितें उलयता काय म्हूण? मागीर तूं कितें सांगता? कितें सांगता? हां? ती जाणा बसीन उलयता तूं केन्नाय बसली गा? कित्या रे? ओके ओके. जेजून म्हणलां जे कोण म्हजेर भावार्थ ठेवता तांच्या सोवे आनी म्हजेर पाती येता तांचे सोवे ही खुणां दिश्टी पडटली म्हणटा. आतां 5 भाशेची खुणां हा धरया. ओके. 5 भाशेची 4 भाशेची म्हाका सोजमोता सो हांव 4 उजार कोत्ता. एक म्हाका नाका कित्याक म्हाका सोजमोना म्हूण सोडून दिवपा जाता? सोडून दिलें जाल्यार कितें जालें? देवा उतरां नेगार गेली ना आमी? हां, रिजेक्ट केलें ना देवाचें उतर? आमी नाकारलें अशें जालें ना? आमकां जाय सोजमोता तें घेतलां, सोजमोना तें सायडीक दवरलां. कॅन वी डू लायक दॅट? हे भाशेन करूंक जाता आमी देवाच्या उतरा कडेन? जरी तर जेजू म्हणटा 5 भाशे उदाहरण कितलें आहा मेजया रावा. फर्स्ट जालें कितें? देंवचार काडटली, नवी भासा उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितें पियेतीत जाल्यार. सो टोटल 5 इज दे न्हू. फर्स्ट इज भावार्थ दवरतले सोवे ही कोणा दिश्टी पडटली. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली जाल्यार पयलें म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली, जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत जाल्यार तांकां तें वायट जावचें ना आनी पिडेवंताचेर हात दवरी जाल्यार तांकां बरी जातली. सो 5 टोटल इज 5. आतां फ्रॉम दीस 5 देंवचार काडप. ओके चल काडया. म्हज्या भितर आतां आत्मो अदीक बलिश्ट न्हू, सो घोटाय मेवली तें करूंक तयार जालें हांव. दुसरें म्हणटा सोरपाक धरतली. आतां सोरपाक धरपाक कोणाक जाता? पूण धरतली म्हणटा म्हजेर पाती येता ती. हां? सो तेच म्हणटा बाबा. काय बरें आन्सर दिलें ब्रदरीन. आमी शिकोवंक जाय ब्रदरी कडल्यान, आमी शिकोवंक जाय. तो उतर जियेता. हो भाव आमचो एक एक उतर जियेता. देवाचें उतर पवित्र पुस्तक जाणवाय एकूच न्हू, जाणवाय घेवन त्या उतरा प्रमाणे आमी तें उतर जियोंक जाय.
कित्याक तें उतर सांगाती, तें उतर जावन आसा जिवें. तें फकत पेकोवणीच घेतली म्हणून जायना देवा उतरांतल्यान. पेकोवणी कोणाक? आमकां. सो आमी पेकोवणी घेता म्हज्या फायद्याक उजार कोत्ता. पूण देवाचें उतर जावन आसा दुसऱ्याक फायद्याक. ह्यो हाता तुमकां? शी हाडलें? थंडी लागता? बंद करूं? स्लो करुया. बंद केलें. ओके, पूट दीस ऑफ. फाटलें आसा न्ही. कितें म्हणटा? ओके ओके ओके. त्या टायम त्या सिट्युएशनान पळय राव. आतां सुरवातेक आमी उतराक सजमणी दितालीं. सुरवातेक आमी आयकनासलेलीं न्हू. पूण आमच्या जिवितान एक टायम असो येयलो की आमकां उतर जाय पडलें. तान लागली उतराची. सजमलें? तो सगल्यांचो तो वेळ येता. पूण कितें? तो वेळ येयसर आमी भावार्थ्यान उगी बसपाक जायना. आमी भावार्थान तें उतर आतां जेजूचें उदाहरण घेवया. आतां जेजू संवसारान येयलो कितलीं वर्सां फाटीं येयलोलो? मागीर केन्ना येयलोलो? काल येयलो. वर्सां फाटीं येयलोलो? 2000 वर्सां जालीं? 2000 वर्सां फाटीं येयलोलो. ओके. आतां जेन्ना जेजू 2000 वर्सां फाटीं येयलोलो, देवाचें सर्गीचें राज तो उलयलो. देवाचें उतर ताणें शिकयलें. सगल्यांनी आपणायलें? थोड्यांनी आपणायलें, थोड्यांनी आपणावंक ना. पूण कोणें आपणावंक ना पळय, जेजू वचोन तांचे कडेन उलोवंक लागलो. तुमी आयकनात, तुमी आपणायनात, तुमी अशें, तुमी तशें. जेजू उलयलो जाल्यार आमी कित्याक उलयता? आतां उलोवंक जायना. सो बंद करपा जायें. आमचें काम कितें? फकत देवाचें उतर उलोवपाचें. कोण आयकना तें तांचेर आहा. समजलें? पूण ती आयकना म्हणून आमी रागान बरया नाका. समजलें? ती तर आयकना. घडयेक म्हजी फॅमिली, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजो घोव, म्हजो माय, म्हजो पाय उतर आयकना घरान. आतां एकलें स्वत मानता, 4 जाणां स्वत मानना. आतां तूं त्या घरांत वयता, कित्याक त्या घरांत तुका रावपाक जाय न्हू. तुका दुसरें घर आहा ना, त्याच घरान वचपा जाय. आतां तूं एकलें भावार्थी, 5 जाणां स्वत मानना. आतां तूं घरान वयता आनी तांकां उतर दिता. तूं दिसभर कितें आयकता. आतां तूं वयता आनी तांकां सांगता, ती आयकना. आतां ती आयकना म्हणून म्हज्यान रागान बरोंक जाता? सो रागान तर हांव बोत्ता. सगळें वगडायलें. सो वगडावया गाय तांचो मोग करुया. ती आयको ती ना आयको, आमी तांचो मोग करुया आनी तांचे बसत मागया. कितें मागतली? मागणें सांग पळोवया कितें जातलें तें. कितें मागतली तूं? घडयेक आतां तूं उतर स्वत मानता आनी तुज्या घरान कोण स्वत मानना. आनी तूं घरा वयता आनी देवाचें उतर तांकां शिकयता. ती स्वत मानना आनी तुका म्हणटा सांगनाका आमकां नाका, आमी जाणा पुरो ओगे राव. तूं कितें मागणें मागतली तांकां? ना तेंच्या पासून मागची नाय तूं मागीर? कितें मागतली? कितें म्हणटली? कोर म्हूण. आनी मागीर बदल म्हूण. म्हणजे सगलें मागणें फ्युचर टेन्स. मन बदल, निवळ कोर, बुजवण दी, गोठाय दी. म्हणजे मागता दी. पूण देवा उतर म्हणटा कितें मागता तें दिलें म्हूण सजमोन आर्गां दी. सजमलें? Yes. Yeah, it is said it. It's said in the book of Acts. एकलो पासून स्वत मानता जाल्यार तुजो आख्खो घराबो साल्वार जाता. पूण आतां घराबो व्हडलो आहा आनी हांव एकलें आहा. ओके. आतां हांव तांकां उतर हांव स्वत मानता. ती आपणाक जाय ते भाशेन जियेता. सो म्हज्यान म्हणूं येता ती साल्वार जाली? I'm not saying they are not saved. Try to understand. आमी सोजमणी घेवंक जाय उतराची. Because the word is saying in that way, it doesn't mean they are saved. If they are living their life the way they want, if they are maybe, they are having a bad habits, maybe they are living a very bad life, okay? And you are only believing and you are believing. आता एकलो घराबो स्वत मानता
जाल्यार सगळीं सालवार सारकें उतरान बरयलां. जोरी तर हांव स्वत मानतां आनी ती आपणाक जाय ते भशेन जियेता, खूब वायट जिवीत जियेता, ती सालवार जातली ना, जावची ना. पूण कितें म्हजेर थोल्लेलें आहा की हांव तांच्या पासत कितें मागणें मागता आनी कितें स्वत मानता तेंचेर आसा. देन दे आर सेव्ड. When you pray for them, that Spirit of the Lord is upon them. Thank you, Jesus, for giving them your wisdom. And they are saved. जेन्ना हांव बाबार दवरता हे भाशेन तेन्ना ती सालवार. पूण जोरी तर हांव तेंच्या पासत भावार्थाचें मागणेंच करिना, तांच्या पासत भावार्थान मागणें मागिना आनी तेशीय सोडटा, हाव देल बी सेव्ड. जे सर्वेस्पराचो आत्मो तांचेर आहा म्हणूंक जाय. एक लायन पुरो. वय सर्वेस्पराचो आत्मो तांचेर आहा. तें तिका बरोवन मागीर शिकय तिका मागीर. ओके, हे भाशेन आमी मागोंक जाय. वी हॅव टू प्रे फॉर देम बाय स्पिकींग. मागीर 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 शिकोया न्हू. वील पयले शिकोवन शिकोया, मागीर बरोवन दिता तुका. ओके, ती भयण दितेली, तियेन सांगलां दित म्हूण. दी आं तिका मागीर. सगळें दितेली, भिये नाकाय गे, सगळें दिता. तुका सांगलें तूं खाली हातीन वयची ना. ओके, जेजून तुका सोडूंक ना. जेजू तुज्या सांगाता आहा आनी तुज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो सगळ्यांकीन अदीक बलिश्ट. नाव रिलेटेड टू दॅट, आय हॅव टू प्रे फॉर माय फॅमिली मेंबर बाय स्पीकिंग द फेथ filled words and not the future prayer, because Jesus said it is finished. Correct? जेजून म्हणला इट इज फिनिश्ड. जेजून आमकां सगळें करून दवरलां. फकत भावार्थाचें मागणें म्हणचें कितें? देवाचें उतर म्हणटा, तूं कितें तुज्या मागण्यान पळय मागताय स्वत मान तें घडलें, मेवलें आनी मागीर तें तुजें जातलें. ते भाशेन जी कोण सालवार जावंक ना, आमी मागोंक जाय तांच्या पासत. कितें म्हणून? दी 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 न्हू, तुका दिलां म्हणून आर्गां दिता. जेजू तांकां तुवें सालवार केल्या, तुज्या अमोलीक रोगतान तुवें तांकां धुवन काडल्या, तुज्या उतरान तुवें तांकां बोल्लां म्हूण तुका आपूण हांव आर्गां दिता. हे भाशेन भावार्थान आमी मागणें मागूंक जाय आमच्या मोगाच्या मनशा पासत. समजलें? ना कितें शिकताले आमी? दुसरें देवसार काडपाचें शिकले आमी. दुसरें कितें खुणा? से ओके, येस, ओके. ओके, 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 ओके. सी, जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो, सगल्यांनी जेजूक आपणायलो, सगल्यांनी स्वत मानलें तो बापा तावन येयला म्हणून. थोड्यांनी म्हणलें वो येयला नाजारेतसान, कितें बरें येतलें ना, वॉट गूड कॅन कम आउट फ्रॉम नाजरेत? येस ओ नो? So everybody accepted Jesus. So not necessarily everybody will understand the word of God. Now Pharisees, they were filled with the knowledge of the word of God. They knew that the Savior will come, but they were thinking the Savior will come from Bethlehem, and they were believing that Jesus came from Nazareth. But where Jesus was born? Bethlehem. But did the Pharisees knew that? No. They saw him coming out from Nazareth. That's why they believed in their physical eyes, but they not believed in what signs and wonders and miracles what Jesus was doing. Unless God is with you, how can Jesus would perform the miracle? That's what the Nicodemus in the book of John chapter 3, he said to Nicodemus, Jesus said to Nicodemus, and Nicodemus said to Jesus, unless God be with you, you cannot do these things. So I believe that you are from God. But he came at night, getting scared of those other people, his colleagues, the other Pharisees. But he believed, but did not came openly to Jesus to receive him.
Understand? So Pharisees, they were full of the knowledge but did not believed in Jesus just because he was born from he was born from like how we are born, like from the child. That way he came, and he came from Nazareth. So they did not believe him. They did not accept whatever Jesus was doing, whatever Jesus was speaking. They did not believe. Understood? So that person, yeah, many people are there like that. Understood. So that's why we believers, when we believe in the word of God, when the Holy Spirit convicts us, see, we also get a lot of knowledge outside. Yes or no? But the Holy Spirit convicts us what is truth. He will not speak about the lies, but he will convict us of the truth. So when we see the scripture, जेन्ना आमी देवा उतर पळयता, जेन्ना आमी देवाचे उतर वाचता, आमकां भितरल्यान एक conviction येयना, yes, this is the truth. That is the work of the Holy Spirit. That is what he does, because he is inside of us. But when I allow him to teach me and I stop using my intellectual knowledge, my physical knowledge, that's where the Holy Spirit teaches me. But some people, they use their brain to understand the word of God. Okay, we'll come back here. Go John 14:12. See, verily, verily, I say unto you, he that believe on me. Does it says only the maybe pastors or preachers or priests or none, or those who believe? Those who believe. What you need to believe? कितें जाय आमकां स्वत मानपाक? स्वत मानतलो जाल्यार कितें गरज? भावार्थाची गरज. भावार्थ खंयसान येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन भावार्थ येता. जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आमचें काळीज मन उक्तें करता, वो भावार्थ आमचो वाडटा. जेन्ना भावार्थ वाडटा, आमी ह्या उतराक सोत मानता. सो म्हळ्यार भावार्थ आनी सोत मानप सांगाता वयता. इट गोज टुगेदर. यू जस्ट कॅनॉट से आय बिलीव बट डू नॉट हॅव फेथ. There are people, they only believe, but no faith to perform anything like what Jesus did. But what Jesus said, verily, verily, I say unto you, he that believe on me, the works that I do. What are the works what Jesus did? Casting out demons, healing the sick. Yes or no? Raising the dead. What else can be above raising the dead? Did he raise Lazarus from the tomb? After how many days? So can there be any more greater thing than that to do? But yet Jesus said, those who believe on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father, and I will send you my Holy Spirit, and through that Holy Spirit you will perform these things. Those who believe. And believe by faith. Okay. Praise God. Praise God. So what you need? Do you need any special degree? We just need faith. God said, see, आमकां बोगसोणें फावो जाला म्हूण आमकां कशें गमता? कशें गमता आमकां बोगसोणें फावो जाला? जेजून आमकां बोगशिला म्हूण आमकां कशें गमता? जेजून तुका बोगशिल्या? कशें कळलें तुका? बोरवोसो दवरून आमकां बोगशिल्या? प्रूफ कितें आहा? वॉट इज द प्रूफ? वय म्हणल्यार आमकां बोगसोणें मेवला म्हूण आमकां कशें गमता? आयक तो भाव कितें सांगता तो. पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा, जेजूच्या रोगता उदेशी आमकां बोगसोणें फावो जालां.
देवान आमकां बक्षिलां. जेन्ना आमकां बोगसोणें फावो जालां म्हूण कशें गमता, जेन्ना आमी जेजूक सोत मानता, देव बाप आतां आमकां पातकी म्हूण अशें पळयना. देव बाप आमकां पळयतना आमचेर ताका जेजूचेर रोगोत दिश्टी पडटा. जे भाशेन आमी म्हणलां इस्रायल पोरचेन तांच्या दाराचेर शेळेचें रोगोत लायलोलें लावूंक ना, आयकोंक ना तुमी? लायलोलें. सो तें रोगोत पळोवन ती साल्वार, मरणांतली साल्वार. तेच भाशेन आयज आमचेर शिक्को मारलेलो आहा जेजूच्या रोगताचो. आमचेर एक स्टॅम्प पडलेलो आहा जेजूच्या कोत नासलेल्या रोगताचो. ताच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. पूण आमकां गाये दिश्टी पडल्या ना. ताचें रोगोत आमकां दोळ्यांनी दिश्टी पडलां ना. पूण आमी कित्याक सोत मानता? बरयलेलें आहा तें भावार्थान सोत मानता. टू डू any things which is related to the written word of God, it's only the faith. The currency which I can use to believe the word of God and do the same things what God had told us to do, the currency is faith. And without faith, it is impossible to please God. And faith is something which you cannot see with your physical eyes. भावार्थ आमकां दोळ्यांनी दिसती पडना आनी आमी देवाक मानवलेलीं जाता. कशीं? मागण्यांचेर? ना ना ना. मागणें कोणाचें? आमचें. सारकें न्हू? आमच्या मागण्यान कांयच देवाक आमी मानवलेलीं जायना. देवा जेजूचेर जेन्ना आमी पातयेता आनी जेजून कितें केलां तें सोत मानता भावार्थान, तो भावार्थ तर आमच्या सांगात आहा, त्या भावार्थाचेर आमी देवाक मानवलेलीं जाता. ओके, हांव वाचतां. आमकां जायते पाटी अशें दिसता की आमी मागणें करता म्हणून आमी देवाक मानवलेलीं. समजता? आमी मागणें करता म्हूण आमकां दिसता की आमी देवाक मानवलेलीं. पूण देवाचें उतर पळोवया कितें म्हणटा तें आमकां. Hebrews chapter 11 verse 6 आमकां म्हणटा, भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना. कित्याक? देवाची वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. पूण सुरवातेक आमकां उतर कितें म्हणटा? भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानवलेलीं जायना. आमी देवाक आमी मागणें करता म्हणून मानवलेलीं जायना. आमच्या मागण्यांचेर कांयच थोल्लेलें ना. आमचें थोल्लेलें आहा सोगलें जेन्ना आमी जेजूचेर पातयेता, जेजूच्या मरणांक सोत मानता आनी भावार्थान सोत मानता, तो भावार्थ देवाक मानवलेलो जाता. सोजमोली? हें हांव म्हणना, हें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा. सोजमोलें? एक कन्फ्यूज दिसता मातशी. सोजमोलें? आमचे मागणें आमी करूंक जाय. मागणें करूंक जाय. हांव म्हणना मागणें करप ना. ओके? Hebrews 11:6 मागणें करूंकूच जाय. कसलें मागणें? जेजूक आर्गां दिवंक जाय, बापाक आर्गां दिवंक जाय. हांव मागणें करता कसलें? आमी मागणें करता, आमी बसता, कितें जाता तें देवाक सांगता, कोणें कितें केलां तें सांगता. देव नको? कोणें आमकां कितें केलां तें? सो आमी सांगपाची गरज ना. पूण आमी जायते फावटी वरांची वरां बसता आनी देवाक सांगता, तेणें तशें केलें, तेणें म्हाका दुखयलें, म्हाजें काळीज दुखोवलां. देवाक दिसता पडना काळीज दुखोवलां तें? आमी सांगपाक जाय. आमी सी वॉट ब्रदर इज सेइंग. आमी न्यूज रिपोर्टर जाल्या म्हणटा देवाक सांगता, आख्खो न्यूज दिता. आतां संवसारान कितें घडटा तें खंय येता? सगलें पेपराचेर येता. येना? आतां आमच्या जिवितान कितें घडटा तें सगलें आमी बसता आनी देवाक सांगता. बसना रिपोर्ट दिना सगलो कितें घडलां तें. दुसऱ्याची खबर सांगना जाल्यार कुडीन कितें जाता तें तरी सांगना. जेजू म्हाका पेकोवणी दी, म्हाका हें जाता. जेजू म्हाका आनीक बरेंपण दी, म्हाका तें जाता म्हणनान आमी. पूण जेजू कितें? हां सांग. देवाचेर दोतोराचे रिपोर्ट पासून देवाक सांगतात. देव नको रिपोर्ट येयला तो. पूण आमी कितें स्वत मानूंक जाय? आमचे कडेन 2 रिपोर्ट येता. एक दोतोराचो येता आनी एक देवाचो ऑलरेडी दिलोलो आहा. हो रिपोर्ट न्हू, हो रिपोर्ट आमच्या जिविताचो. सो आतां जेन्ना आमच्या जिवितान दुयेंस पिडा येता, आमी कितें म्हणूंक जाय? जातली? जातली?
जातेली जेजूच्या गायांनी बरी जातेली जाली जातेली पुस्तक म्हणटा आमकां जाली जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली दिसती पडटा बरेपण ना पूण जेन्ना हांव म्हणत रावतलें म्हजो भावार्थ वाडटलो म्हणत रावतलें भावार्थ वाडटलो जितलो भावार्थ वाडटलो भावार्था उद्देशी देवाक आमी मानवलेली जातली आनी आमच्या जिवितान आमकां आमची भलायकी आनी आमची पेकोवणी दिसती पडोन येतली सो पयलें कितें आमकां जाय तें मेवलें म्हणून आर्गां दिवंक जाय आनी मागीर तें घडोवन येतलें सुरवातेक जेन्ना देवान आमी लायटीचें घेतलां उजवाडाचो आमी उदाहरण घेतलेलें सुरवातेक देवाक उजवाड जाय आसलेलो देवाक उजवाड जाय आसलेलो ओके ही वॉन्टेड लायट बट लायट पयलें येवंक ना पयलें उतर येयलें समजलें उजवाड पयलो येयलो काय पयलें देवाचें उतर येयलें उजवाड जा उतर पयलें येयलें मागीर लायट दिसती पडली सो पेकोवणेचें उतर पयलें येवंक जाय मागीर पेकोवणी दिसती पडोन येतली आतां समजलें आर्गां दी तुज्या गायांनी हांव बरी जाली तुज्या गायांनी म्हजे कुडीक पेकोवणी जाली म्हजे कुडीक सावदेन तुवें बोल्लां म्हूण तुका आर्गां दिता जेजू इतलें समजलें ओके वी आर नॉट फिनिशींग दॅट मार्क 16-17 okay so you understood this brother those who believe for them they will do the greater works than what Jesus did so whatever he is believing you believe that he is already come into the word you don't give up you keep on having a relationship with him you give him the word you share the testimonies you share what you understand you share the scriptures to him he is not ready okay if he is not ready let's not push let's give him space you pray for him कित्याक आमकां सुरवातेच्यान उदाहरण हा न्हू जायत्या लोकांनी जेन्ना जेजू आयलोलो सोत मानूंक ना पूण आदल्या कोरारान प्रोफेसाय जावंक नासलेली जेजू येण्याची सोडवंडार येतलो म्हूण सांगोंक नासलेलें सांगलोलें पूण तरी ते चुकले ताका सोत मानूंक चुकले चुकोंक ना ते भाशेन आतांय जायते लोक चुकतात देवाचें उतर वळखोवपाक एके भाशेन आपले जाणवायेन देवाचें उतर सोजमोंक सोदता जेन्ना हांव सुरवातेक देवाचें उतर वाचूंक सोदतालें हांव चिंतालें कितें आयज हें शिकोंक जाय फाल्यां तो चॅप्टर वाचूंक जाय मागीर वन बाय वन हांव म्हाजी तकली उजार करून म्हजे येवजणे प्रमाणे हांव करूंक सोदतालें वाचतालें खरें पूण कांयच सोजमो नासलोलें बिकॉज आय वॉज ट्रायंग टू डू इट वीथ माय अंडरस्टँडींग हांव प्लॅन करी हांव अशें करतलें हें करतलें आयज तो चॅप्टर फाल्यां तो चॅप्टर 2 दिसांनी कितें वाचतात तें आयज चिंतून दवरप असलें जाता ना दॅट इज माय अंडरस्टँडींग म्हणजे हांव म्हाजे बुद्धीचेर म्हज्या गिन्यानाचेर देवाचें उतर सोजमोंक सोदता जावचें ना जेन्ना हांव सोजमोतलें की म्हजें गिन्यान न्हू हें गिन्यान जें आतां म्हजें सांगत आहा तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें गिन्यान आनी तो म्हाका शिकयता कित्याक जेजून म्हणलां तुमकां शेराती धाडटलो तो तुमकां सगलें शिकयतलो जेजून म्हणोंक ना तुमचें तुमी शिकात जेजून शिसांक म्हणलें खंयत वयचें ना पवित्र आत्मो येयल्या बगर खंयत भायर सरपाचें ना कित्याक म्हणलें जेजून कित्याक जेजू जाणा पवित्र आत्मो नासतना तर ह्या भायर सरत तांकां कांय जमपाचें ना समजलें ताका लागून जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो येयल्या बगर तुमी खंयत वचपाचें ना आनी ते वयल्या रुमान आसले म्हणटा पळय आमी उज्याचे रुपान पवित्र आत्मो देंवन आयलो तो दीस येयल्या बगर ते खंयत भायर सरले ना कित्याक जेजून तांकां हुकूम घातलेलो आनी जेन्ना उज्याच्या रुपान उज्याच्यो जिबो कश्यो पवित्र आत्मो देंवन आयलो ते सगले पवित्र आत्म्यान बोल्ले आयज आमी पवित्र आत्म्यान देवाच्या बोल्ल्या आनी वी नीड टू अलाव हिम टू टीच मी टू गायड मी अँड टू वर्क थ्रू मी not with my own understanding. The best way is what, as Paul said, do not argue with anybody related to the word of God. Let's not fall into any argument. देवाचे उतर मोग, argument no. पहिले म्हाकाय दिसतालें when somebody is not understanding, especially in my house, no, in the beginning, सुरवातेक जेन्ना हांवें उतर जेन्ना म्हाका सोजमोन आयलें हांव चिंतालें म्हाका सोजमोला पळय ते तांकांय तकलेन घालया एक पाटी सोजमो न्ही तांकां पूण जावं ना इट डीड नॉट हॅपन इट फेल्ड ते घडोवन येवंक ना ते भाशेन
वर्सां फाटीं 1.5 वर्सां फाटीं हांव चिंतालें म्हाका सोजमणी येयल्या पळय ती सोजमणी तांकांय सोजमोंक जाय आतांच पूण तें घडोवन येवंक ना कित्याक दॅट वॉज नॉट द टायम एंड दॅट्स नॉट द वे आय कॅनॉट फोर्सफुली गीव द वर्ड टू एनी वन फोर्सान दिवपाक जायना पूण आयज जे भाशेन पवित्र आत्म्या उदेशी जे पळय घडोवन आयलां आयज आमी सगलीं देवाच्या उतरान रिगोन सगल्यांक जे भाशेन म्हाका पळय जाय आसलेले ते भाशेन तांकांय सोजमणी आयज मेवल्या घोडेक डायरेक्ट उलोवन मेळोंक ना पूण ती ऑनलायन टिचींग पळयतात आनी तांकां सोजमणी आयल्या वय सोजमणी मेळोंक जाय आतां सोजमता आतां तूं फस्टूच आयल्या न्हू आतां हिंगा फस्टूच आयल्या पूण कितली सोजमणी मेवली जिवीत मरण आमच्या जिबेर आहा म्हूण गमोंक ना तुका जिवीत मरण जिबेचेर आहा आं जिवीत मरण आमी कितें उलयता तें आमकां मेवता हां बापान कितें म्हणलें उजवाड जा उजवाड जालो सो बाप उलयलो उजवाड आनी आमी उलयता कितें काळोख सो उलोवपाचें काळोखाचें ना सो आमी शिकले कितें तरी आयज तुका सोजमणी आयल्या येवंक ना सोजमणी आयल्या आर्गां जेजूक सो आमकां जेन्ना उतराची सोजमणी येता आमकां सोजमणी आमच्या गिन्यानाचेर येयना म्हज्या भितर जो पवित्र आत्मो आहा सगल्यांकीन बलिश्ट म्हणटा त्या आत्म्या उदेशी देवाच्या उतराची आमकां सोजमणी येता वॉट यू केम अक्रॉस इज रियल इट हॅपन्स इन द वर्ल्ड जायते लोक ते भशेन आहा पूण आमी भावार्थान स्वत मानूंक जाय जे आमकां स्वताची जी वळख मेवल्या जे जेजून आमकां पळय कितें सांगलां हें घडोवन येता आतां तिका आयकोंक येनासलोलें हिंगा येयली आमी कितें व्हडलें कितें केलें ओ जस्ट वी स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड in the name of Jesus you deaf spirit come out because Jesus said you will do a greater works you will also do the same work and you will do the works that I do shall he do also and greater works than these shall he do so ही बासावणी न्हू जेजूची आमकां आपणाकीन वर्ती कामां तुमी करतली म्हणटा जी कोण आपणाचेर पाती येता ती आपणाकीन वर्ती कामां करतली म्हणटा सो जेन्ना भावार्थान जेन्ना आमी फुडें सरता आतां पयलें आमकां दिसतालें वी वर प्रिचींग ओन्ली आय वॉज ओन्ली प्रिचींग द वर्ड ऑफ गॉड सुरवातेक हांव देवाचें उतर शिकयतालें प्रीच करी पूण केन्ना डेमॉन्स्ट्रेशन जावंक नासलोलें पूण डेमॉन्स्ट्रेशन हांवें खंय प्रॅक्टीस केलां घरा कडेन कोणाचेर म्हज्या भुरग्याचेर जेन्ना ताका थंडी जोर येता जेन्ना रडटालें न्हिदोन आसलोलें सो जेन्ना देवाचें उतर उलयतालें आय यूज टू सी द डेमॉन्स्ट्रेशन वीथ माय आयज देन आय गॉट दॅट गट्स यू नो दीस इज वर्किंग हें बेश्टें न्हू उतर हें उतर काम करता हें उतर सोत जें जेजून म्हणलां हें घडटा जी कोण म्हजेर पाती येता जी कोण म्हाका सोत मानता ती म्हाज्याकीन वर्ती कामां करतली म्हणटा जेन्ना हें सोत म्हाका गमोन आयलें आनी हें सोत जेन्ना हांवें आपणायलें आय स्टार्टेड टू प्रॅक्टीस दीस वर्ड ऑफ गॉड एट होम एंड आय सॉ द फिजिकल यू नो मॅनिफेस्टेशन इज हॅपनिंग सो एक दीस कितें जालें पूण केन्ना अशें भायल्यान करूंक ना पूण एक दुबाव म्हाका मातसो दिसतालो दुबाव म्हणजे कितें भायर जायत गाय जातेलें पूण घोडेक जालें ना लोक कितें चिंतलो ही चिंतना येताली सुरवातेक आतां सपोज प्रिचिंगाच्या टायमार आयज जे भशेन ह्या मांयक आमी हांगा हाडली हे गाट सुरवातेक येवपाक मातशें डायरेक्ट जायना न्हू सो म्हाका कितें चिंतून येतालें सपोज आपयलें आनी करूंक केलें डेमॉन्स्ट्रेशन उतर सोत मानून पूण जरी तर जावंक ना पेकोवणी जावंक ना तेन्ना कितें लोक कितें म्हणटलो कशें जातलें ही चिंतना येताली पूण एज आय कंटिन्यूड इन द वर्ड देवाच्या उतरान हांवें म्हणलें ना हें उतर तर म्हज्या घरान तर घडोवन येता भायर येवंकूच जाय दुबाव कित्याक देवाच्या उतराचेर हें तर म्हज्या घरान घडटा म्हज्या भुरग्याचेर हांव डेमॉन्स्ट्रेशन हांव पळयतां जाल्यार भायरूय जावंकूच जाय न्हू कित्याक उतर घरानूय तेंच भायरूय तेंच समजलें मागीर हांव एक पाटी न्हू खंय तरी हावज विजिटाक गेलीं कोणागेर आमकां आपयलेली फर्स्ट टायम कोणाच्या हावज विजिटाक गेलें तेंगेर बरो लोक आसलेलो आनी तेंगेर देवाचें उतर प्रिचींग दिता आसतना यू नो पवित्र आत्मो तुका बासायता भितरल्यान तुका न्हू बासावणी जाता म्हणजे पवित्र आत्म्यांक खबर आहा आतां तुका सपोज इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लम आय मे बी डोंट नो बट होली स्पिरीट नोज दॅट यू हॅव अ पेन सो तेजेर थरोन पवित्र आत्म्यान सुचोवन हांवें म्हणलें कितल्या जाणांक दूख आहा 4 जाणां फुडें आयलीं 4 जाणां आनी 4 दोगांक बेणाची दूख
आनी दोंपराची दूख आसलोली. सुरवातेक सान ते दोंपराची दूख आनी भेणाची हांवें पळयल्या. सो 4 जाणां आयलीं. सो आमी मागणें केलें. ले हँड्स, देवाचे उतर उलयले. स्पीक टू द मावंटन, खोडपा लागीं उलोयात म्हणटा आनी खोडो पसून दर्यान पडटा. सो हें सोत मानून मार्क 16, 17, 18 सोत मानून बिलिवरांचेर जेन्ना भावार्थी हात दवरतेली पिडेवंतां बरी जाता. सो हें सगळें सोत मानून जे घरा कडेन घडटा आतां त्या दिसा करपाक फुडें सरलें. आनी हांव सोत मानता पवित्र आत्म्यान म्हाका फुडें काडला. कित्याक जेजू जाणा, पवित्र आत्मो जाणा की उतर सोत, ओन्ली तो धीर ना भितरल्यान. सो हांवें म्हणलें भिरांतीचें आत्मो म्हणलें देवान आमकां दिवंक ना. जें उतर देवान आमकां दिलां तें मोगाचें, घोटायेचें आनी थीर मनाचो आत्मो दिला. सावंड मायंड दिला. देवान आमकां घोटाय दिल्या, भावार्थ दिला, मोग दिला. सो 4 जाणां आयलीं, प्रे केलें, मागणें केलें. 4 जाणांक दे गॉट हील्ड. प्रेज गॉड. त्या दिसा जेन्ना हें पळयलां, जी पळय भिरांत आसलोली की भायर जावचें ना गाय, जायना जाल्यार कितें कोत्तलें, ही भिरांत आनीक म्हाका उरोंकूच ना. आतां खंयचोरी पळयत आत्मो सुचयता, कोणाक गरज आहा, दिसती पडटा आमी मुद्दम सोदूंक वचना. पवित्र आत्म्यांक खबर आहा कोण कसले परिस्थितीन आहा, कोण कसल्या दुकान आहा, कोणाक कसली दूख जाता, हें पवित्र आत्म्यांक सारकी खबर आहा. ते भाशेन आतां देवाचे आमी सायन्स वंडर्स आमी पळयता, देवाचें उतर परगडटा. एट द सेम टायम सायन्स एंड वंडर्स आर टेकींग प्लेस. चड व्हडलें चिंतपाचें ना. फकत गरज कित्याची आहा? सोत मानपाची, भावार्थाची. आतां 2 दीस आमी काल सॅटर्डे संडे सावथाक ते सायडीक चॅपलान रेतीर दवरलेलो फादरीन. सो आमकां मलकोण्या, यू नो अबाउट दीस ब्रदर? मलकोणे? ओके. सो आमी सॅटर्डे संडे आमी गेलोली. जायतो लोक येयलो. पयले दिसा बरो येयलो, दुसरे काल संडे रातीक कालूय लोक आयलो. पूण पयले दिसा जायतीं जाणां आमी देवाचें उतर परगडलें. कितल्या जाणांक दूख आहा ती उबी राव म्हणली. 99.9 म्हणोंक जाता एवरीबडी गॉट हील्ड. कित्याक देवाचें उतर आमी भावार्थान सोत मानलां की जेन्ना आमी खोडपा कडेन उलयता तें खोडप वचोन दर्यान कितें कोत्ता रे? तें खोडप वचोन दर्यान पडटा. दुबाव आसा? ना. दुबाव दरीत घडचें ना. कित्याक जेजून म्हणलां जो कोण खोडपा लागीं उलयता आनी म्हणटा दर्यान पड आनी काळजान दुबाव दवरिना, हें घडोवन येतलें. सारकें? सो जेन्ना आमी हे स्क्रिप्चर सोत मानता, हे स्क्रिप्चर हे उतरां देवाचें आमी जियेता, तें घडोवन येवंकूच जाय. एन्ड एवरीबडी वॉज गॉट हील्ड. आर्गां जेजूक. कित्याक लागोन उतर जेन्ना आमी सोत मानता, उतर आमी जिवोंक जाय भिरांत नासतना, जावं कसलो दुबाव नासतना. जेन्ना दुबाव तर आमी दवरिना, हें उतर कितें सांगलां पळय तें घडटाच. कित्याक जेजून म्हणलां भावार्थी आपणाकीन व्हरती कामां करतली. आनी कसले एविडन्स जाय आमकां? जी कोण भावार्थी खोडपा लागीं उलयतली, खोडो पसून दर्यान पडटलें. मार्क 16 आमकां म्हणलां भावार्थी देंवचार काडटले, भावार्थी विचीत भास उलयतले, भावार्थी सोरपांक धरतले, भावार्थी कितें पॉयझन पियेले पासून तर तांचेर तें कांय काम करचें ना, तांकां कांयच जावचें ना. आनी निमाणें म्हणटा भावार्थी पिडेवंतांचेर हात धरतले, पिडेवंतां बरीं जातलीं. समजलें? जेन्ना सांव पावलू एका आयलंडाचेर ते देंवता पळय आनी थोंडायेक लागून बोडयांक उजो घालता, दोगटो घालता, त्या दोगटांक ज्यो बोडयो काडपाक वयता कोण सापता तेका? कोण सापता? सोरोप. सांव पावलू भावार्थी? कोणें ना म्हणलें? नॉर्मन तुवें रे? कित्याक? भावार्थी न्हू तो? तूं कितलीं वर्सां जालीं येता म्हणटा मरे देवाच्या उतराक, खबर ना तुका? आमी देवाचें उतर जाणा, कोण नोको आसलेल्याक आमी आदार दिवंक जाय, शिकोवंक. समजलें? आर्गां जेजूक. सो सांव पावलू भावार्थी न्हू? जेजूचो उजवाड पळोवंक ना, ताळो आयकोंक ना? सॉल आसलेलो पॉल जावंक ना? कोश ताणें भोगूंक ना जेजूच्या नांवाक? भोगल्या भोगूंक ना. सांव पावलू नोको गे? सांव पावलू? हय. भावार्थी न्हू? भावार्थी. सो जेन्ना सांव पावलूच्या हातीक सोरोप चापता, मोत्ता तो? कितें जाता? मोत्ता हो फापडून उडयता तेका? उज्या उडयता.
पूण सोरोप ताका चापता. सोरपाक पॉयझन आसलोलो वय ना. सो पॉयझन तेच्या आंगान वसोंक ना, गेला. पूण तेचेर कितें असर जालो ना. कितें म्हटलां जेजून, जी कोण भावार्थी विष पासून तांच्या आंगान तर गेले, पॉयझन पासून तर तांच्या आंगान गेलो, तांकां कांयच जावचें ना. ह्या उदाहरण आमी सांपावलीच्या जिवितान आमी पळयलां. समजलें तुमकां? मुद्दम वचोन सोरपाक हात घालपाचो ना, मुद्दम देवाचें उतर टेस्ट करपाचें ना. जेजून आमकां शिकयलां की आमी आमच्या देवाक परिक्षेन घालूं नये. सारकें? देवाक परिक्षेन घालूं येता आमच्यांनी ना. कित्याक जेजून म्हणलां सोयतान जेन्ना नाडूंक येता तेन्ना जेजू म्हणटा आमच्या देवाक आमी परिक्षेन, वी कॅनॉट पूट अ गॉड टू टेस्ट. सो वी कॅनॉट गो अँड टच द स्नेक अँड चेक वेदर वी डाय ऑर नो. वी कॅनॉट जम्प क्लाइंब हाय अँड जम्प फ्रॉम अप. वी कॅनॉट डू दॅट. But if it happens without you knowing it accidentally, his angels are there to protect you. But if you do it purposely, you will harm yourself. कित्याक जेजू आमकां शिकयता देवाच्या उतराक आमी परिक्षेन घालपाक जायना. समजलें? आमी देवाकीन वर्ती न्हू, आमी देवा सारकेलीं, पूण देवाकीन आमी वयलीं न्हू. सगल्यान वर्तो जावन आसा आमचो देव. सोजमता तूं मातशी म्हाका अशी पळयता, हांव मातशें चिंतूंक पडलां. सोजमता स्टायलीन पळयता. तुजी स्टायल म्हाका चिंतनांनी घालता. हिका सोजमता सोजमन हांव तें चिंतूंक पडटा. बारीक आयकोता. चोत्रायेन आर्गां जेजूक. हां, तूं चोत्रायेन आयक. तूं चोत्रायेन तर तूं आयकोशी न्हू, तूं रित्या हातींनी घरा वयची ना. फाटल्यान बसला मातसो तें कोण बस रे कोदेलीक. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. सो यू अंडरस्टूड दीस नो? ओके, गो बॅक अगेन मार्क 16. ओके, पयलीं कुणा खंयची पयली आमी? हां, पयलीं कुणा? तूं सांग न्हू हें. पयलीं कुणा? ओके, पुतून वाचता. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17. बावार्थ दवरतल्या सोवें ह्यो खुणा दिसती पडटल्यो. पयलीं खंयची? जेजूच्या नांवान देंवचार काडटली. सो आमी सगलीं रेडी जालेलीं देंवचार काडूंक. सगल्यांनी वय म्हणलेलें पयलें. आं, सो गेल्या उपरांत तुमकां जाय तें काम आहा घरा गेल्या उपरांत. ओके, दुसरी कुणा खंयची? नव्यो भासो उलयतलीं. सो जेन्ना आमी जेजूचेर पात येता आमी नव्यो भासो उलयता. आतां आमी ओदो उदाहरण घेतलेलें शिसांचें. शीस जेन्ना वयल्या रुमान बसलोले आनी तेन्ना उज्याच्या रुपान जिबो देंवल्यो आनी तांचेर बसल्यो आनी ते सगळे पवित्र आत्म्यान बोल्ले. पूण तुमी जाणात जेन्ना ते पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या उपरांत कितें उलयले? जाणा आयकलां केन्ना? पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या उपरांत कितें जालें? जेन्ना ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले ते विचित भासांनी दुसऱ्या भासांनी उलोवंक लागले. जी भास तांकां येना पळय त्या भासांनी ते उलोवंक लागले. जेजून कितें म्हणलेलें? भावार्थी नव्यो भासो उलयतले. कितें बरयलां हिंगासर? म्हज्या नांवान देंवचार काडटले, नव्यो भासो उलयतले. आनी शीस उलयले. जेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपान देंवून आयलो तेन्ना ते नव्यो भासो उलयले. आयज आमी जेजूक सोत मानता नव्यो भासो आमी उलोवपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमी नव्यो भासो उलयता आमचो आत्मो बापा कडेन उलयता. आमकां सोजमना घोडेक आमकां सोजमत ना, कित्याक मनशाक हें सोजमोचें ना, पूण म्हजो आत्मो बापा कडेन उलयता. जायते पाटी आमकां कोश्ट आसता, दूख आसता, आसना? काळीज जोडायेन आसना आमचें? जोडाय आसता काळजाक, सारकें?
त्या वेळार आमकां उतरां येना कितें मागणें करचें सारकें उतरां येता त्या वेळार आकांताच्या वेळार एक जेन्ना आमी कसल्याय परिस्थितींतल्यान पासार जाता तेन्ना आमकां एक भितरल्यान जोडाय कशी आसता आसना जोडाय आसता एक 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 हें कशें जाता आमकां कितें म्हणोया कितें जाता चिंतना आसता तेन्ना बरींच कितें म्हणटा टेंशन आसता आनी भितरल्यान कितें जावन कशें येता एक जोडाय कशी येता जायना बेश्टेंच रडोंक कशें भिरांत कशी कोलकोलो कसो येता भितरल्यान कडकडो कसो येना भितरल्यान भितरल्यान कितें कशें जाता असल्या वेळार आमकां मागणें करपाक उतरां येना येता येयना त्या वेळार आमी जिबेचें मागणें उलोवंक जाय त्या वेळार आमी नव्यो भासो उलोवंक जाय कित्याक जेन्ना आमी नव्यो भासो उलयता आमचो आत्मो बापा कडेन वय आतां आमी सुरवातेक कशी उलयलेली सुरवातेक आतां आमी जेन्ना टिचींग कॉमर्स करच्या पयलीं आमी एक नवी भास उलोवंक ना ताका आमी विचित भास म्हणटा आतां हांव कसली भास उलयतां कसली भास उलयतां कोंकणी उलयतां तुमकां सगल्यांक समजता ओके जरी तर आतां हांव इंग्लीश उलयतां हाव आर यू ब्रदर ही इज ब्लेस्ड सो ताका कळटा इंग्लीश ताका कळटा जर आतां हिंदी उलयत जाल्यार तुका कळची ना पूण हिंदी उलयता तांकां कळची ना हिंदीवाल्याक कळची ना हिंदी समजता ताका हिंदी कोणाक समजता पळय ताका कळटली कोंकणी उलयलें तुमकां गमता हिंदी उलयलें हिंदीवाल्यांक गमता इंग्लीश उलयलें इंग्लीश कोण आहा तांकां गमता सारकें पूण जेन्ना हांव नवी भास उलयतां ती कोणाकूच कळना ती फकत कळटा कोणाक बापाक समजलें जेन्ना म्हज्या कश्टांच्या टायमार संकश्टाच्या टायमार म्हाका उतरां येना मागणें करपाक त्या वेळार म्हज्यान विचित भासांनी उलोवंक जाता पूण सांव पावलो म्हणटा कितें तो दीस आनी रात विचित भास उलयतालो सगळ्यान सुबेज म्हणटा तो आपूण उलयला कसली ती भाशा फॉर एग्जाम्पल आतां आमी लेट्स प्रे टुगेदर इन टंग्स सो दॅट दे वील अंडरस्टँड ओके शिशाला बाबा ना खाना पापा पापा शिकारा मामा ना हाला शियांदाला दाला सेकेरे ना पापा पापा ना हाला हाला शेकेरे बाबा ना हाना ही अंकाला काला मामा ना हाना खुरा ना पापा पा शेकेरे बाबा ना हाला हाला सियांदारा धारा धारा सेकेने पापा पा ना खारा ही अंकाला काला हारा बाबा ना हाना हालेलुया सोजमोलें आमी कितें उलयल्या ती आमकांय सोजमोंक ना आमी नको पूण कोण जाणा म्हजो आत्मो बापा लागीं उलयता ही भास भोव व्हड गरजेची आमच्या जिवितांत कित्याक जाणा कित्याक ही भास हें देणें फकत मेवलां भावार्थ्यांक समजलें जिबेचें देणें जिबेचें मागणें ही जिबेची भास ही नवी भास फकत देवान एक 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 गिफ्ट देणें दिलां भावार्थ्यांक कितें म्हणलां जी कोण म्हजेर पातयेता जी कोण म्हजेर सोत मानता ती देंवचार काडटली नव्यो भासो उलयतली सो जेन्ना ही नवी भास म्हाका मेवला हांव जावन आसा एक भावार्थी सोयतान भावार्थी ना सो सोयतानाक हें देणें हा ना पूण सोयतान आमची कोंकणी भास बरो समजता so why he is getting irritated because he doesn't understand praise God so सोयतान जिबेची देणें सोजमोना कित्याक तो देवाचेर भावार्थी न्हू देवान हें देणें फकत दिलां भावार्थ्यांक सोजमोलें सो जेन्ना हांव जिबेचें मागणें उलयतां सोयतानाक कांयच सोजमोना आनी तो सारको आबूज जाता काचाबूल जाता आनी तो तुजे वाटे येवंक शेकोना कित्याक तोच नोको तूं कितें उलयता बापाशेन सोजमोलें तेका लागोन जी कोण भावार्थी ताणें ही भास उलोवची भोव व्हड गरजेचें कित्याक म्हज्या जिवितांत पळय कितें घडटा म्हाका उतरांनी उलोवंक घोडेक जावचें ना पूण म्हजो आत्मो बापा लागीं विचित जेन्ना तूं नवी भास उलयता विचित भास उलयता जी टंग्स प्रेयर म्हणटा पळय जिबेचें देणें म्हणटा पळय तेन्ना तूं उलयता हांव डायरेक्ट बापाशें उलयतां सो सोयतानाक हें कांय सोजमोना आनी सोयतानाक हें देणें
ना. सो तो नको तूं कितें उलयता. पूण जरी तर आमी आमच्या उतरांनी कोंकणी भाशेन इंग्लीश भाशेन ही भाशा तर उलयता, ही भास सैतानाक सोजमता एंड ही कॅन कम एंड इंटरप्ट एंड डिस्ट्रॅक्ट यू. But when you pray in tongues, your mind is unproductive. Your mind is unfruitful. Your mind is not doing anything. It's idle. But your spirit is praying to God. So when you speak in tongues, people will come against us. What is this language? You cannot be understand. Why you cannot pray in English? Why you cannot pray in Konkani? God doesn't understand English. God doesn't understand Konkani. God has given me a heavenly language which the devil doesn't understand. That's the reason that language that is a gift is given to us. So समजले, हे देवान आमकां एक देणें दिलां पवित्र आत्म्या उद्देशी. जेन्ना पवित्र आत्म्यान आमी भरता, स्पीकिंग इन टंग्स इज माय बर्थ रायट एज अ बिलिवर. सोजमता सैतान आबूज न्हू, मागीर ताका सोजमना, तो कांय करपाक शकना. जेन्ना आमी विचित्र भासांनी उलयता पळय, जिबेचें मागणें उलयता, तो सारको कडकडटा, कित्याक ताका आतां कांय करूंक मेळना. सो आमी ताका बरो स्ट्रॉंग दवरूंक जाय, ताका कडकड्यान सोडूंक जाय. सो ताका कडकड्यान सोडटले जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? ऑल द टायम वी हॅव टू स्पीक इन टंग्स. आनी आमी म्हणूंक जायना सकाळचें इल्लेशें उलयल्यार पुरो, सांजेर मातशें स्पीक इन टंग्स केल्यार पुरो. ना ना ना, तो सकाळचो तुजे वाटेक येवचो ना, सांजेर येवचो ना, पूण मदल्या टायमाक तो येवन तुका मार मारतलो सारको चिंतनाचो. पूण जेन्ना आमी दीस आनी रात उलयता, सांग पावलो कितें म्हणटा? मोर दॅन यू ऑल आय एम स्पीकिंग इन टंग्स म्हणटा तो. सांग पावलो तो सगळ्यान सुबेज उलयता, आमी उलोवंक नाका सगळ्यांकीन सुबेज? सो कोणी आमकां कितेंय सांगो, आमी स्वत मानया उतरान कितें बरयलां पळय तें. इज इट हेल्पिंग यू? प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कंप्लीट करुया वो फाल्यां कंटिन्यू करुया? Hebrews 11:6. Without faith it is impossible to please God. Impossible to please God. So what आमकां कशें दिसती पडटा की हांव जाय तें मागणें केलें जाल्यार देवाक हांव मानवलेलें जातलें. If I pray so much, I will please God. If I light the candles, so much expensive one, I will please Him. If I go on my knees and cry of my sin, He will have mercy on me, and then He will forgive me. I will do something, then He will be pleased, but it is not that way. The Bible says it is my faith that will please God. And what is that faith? Believing in His Son, what He has done on the cross. It is not my works, but it is all what Jesus did on the cross for you and me, that He shed His precious blood on the cross, and through that precious blood, I am forgiven. So when I believe in that, when I have faith in that, that faith pleases Him when I believe in His Son, and not what I am doing to please Him. So when I pray to Him, when I go on my knees, I need to praise and worship for what Jesus has done on the cross. Not what I am doing on my knees. I can go on my knees because every knee shall bow to the name of the Lord Jesus Christ. I can go on my knees and I can give glory to Him that what He has done on the cross. That what should I do when I go on my knees and thank God for loving us so much that He gave His only begotten Son. That's what I pray. That's what I worship when I go on my knees, and not go on my knees and cry and praying to Him, forgive me Lord. Or tell Him that how much I love you. I need to believe in His Son first, what He has done for me. That will please God. Okay? So आता आमी कितें शिकल्या? Mark 11:16-17. आमी भावार्थी देंवचार काडटेली, दुसरें नव्यो भासो उलयतली, तिसरें चवथें पांचवें आमी फाल्यां कंटिन्यू करुया. ओके? ओके. तुमकां आनी कितें प्रश्न आहा? सिस्टर तुका कितें प्रश्न आहा? प्रश्न जायते आहा, पूण आतां तांकां ओके ओके ओके. सगळीं दोळे बंद करुया. बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी वाखाणटा तुज्या सगळ्या वर्त्या देण्या पासत जी देणी तुवें आमकां दिलाय तुज्या पुता उद्देशी
तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी. पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखाणटा. ही सगळी व्हरती देणी, जी सगळी व्हरती कामां, जी खुणां आमी करतली म्हणल्या जेजूच्या नांवान, ही खुणां करपाक तूं तुजो सांगात आमकां दिता. तुजे पदवेन आनी तुजे शक्तीन तूं आमकां भरताय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता पवित्र आत्म्या. जेजू तुका दिनवासता, तुजेर आमी पाती येता, तुजेर आमी बावार ठेवता, तुज्या एका एका उतराक आमी विस्वाशी रावता म्हूण आमी तुका हें उतर दिता जेजू. जो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय, हे दीस फुडले तुवें आमकां दिलाय ह्या रितीरान भाग घेवपाक आनी ह्या रितीरान भितर सरोन तुजें उतर आमी शिकोवन तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिलाय म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. दिनवासता हांव तुका पवित्र आत्म्या, दिनवासता हांव तुका जेजू. बाबा तुका आमी आर्गां दिता. जें जेवण आमी हांगासर आमी रांदता, जें जेवण आमी हांगासर जेवता आनी जी भाव भयणां हें जेवण रांदपाक तांचे हात, तांचे दोनी हात, तांचे आख्खी कूड तुवें तांकां शक्तीन बोल्लां, तुवें तांकां तुजे घोटायेन बोल्लां, तांचे हात तुवें ते आशिर्वादीक केला हें जेवण आमकां रांदपाक आनी आमकां सगल्यांक मोगान हें जेवण आमकां सगल्यांक आमचें पोट भरपाक तुवें तांकां तुजे शक्तीन मोगान आनी कुरपेन बोल्लां म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. दिनवासता हांव तुका पवित्र आत्म्या तुज्या एका एका देण्या पासत आर्गां तुका दिता बाबा तुज्या सगळ्या मोगा पासत. थँक्यू जिजस. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया. कसो जालो तुमचो आयचो दीस?